नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो। भाटपाळ काणकोण दोगां मदीं जाल्ले झगड्यांत एकल्याक मरण, आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा राती कडेन जाल्लें झगडें। भाजपाची आज जाहीर जाता उमेदवारांची तिसरी यादी। तिसऱ्या लिस्टात भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यताय। धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोटी दिवन कार चलोवप्यान काडली पळ। हे प्रकरण सीसीटीव्हीत जाले कैद। पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ करतले नोंद। गोमंतक टीव्हीन मांडिल्ली सत्तरीतल्या वांयगणी गांवची व्यथा। थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली दखल। वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची केली घोशणा। पणजे इलेक्ट्रीक बशी सुरवात करपाच्या आदेशाचो खासगी बस जनियांनी केलो विरोध। स्मार्ट सिटीच्या नावार खासगी बस जनियांचो व्यवसाय बंद करपाचो सरकार करता यत्न, बस जनियांचो आरोप। आणि कोणशे निरंकालचो बागेदार घेता मिरयांचे पीक। ओनू 1300 किलो मिरयां। बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक। गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। भाटपाळ काणकोण वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्लेशें कळटा। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा राती कडेन दोगां मदीं झगडे जाल्ले खंय। हातूंत पैंगीणच्या संतोष येवणकाराक मरण आयलें। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडेंट घडला आनी ह्या इन्सिडेंटा भितर दोग जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ते इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला। आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा, ही जी गाडी आसा पडलेली तो संतोष रिवणकराचो भावजो आशिल्लो सचिन रिवणकर। तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेजी आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो। दुसरी गाडी आमी पळयता ही आसा, ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा जो जेका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा। म्हायती अशी मेळ्ळी की दोगांय मदीं झटपट जाली आनी ह्या झटपटी भितर संतोशानय हेचेर रोहनाचेर एटॅक केला आनी रोहनानय संतोशार एटॅक केलो। जेन्ना रोहनान संतोशा दुखून उडयलो असो गळो धरून अशें सचिन म्हणटा तेन्ना संतोष रिवणकर हेका मरण येयलें। पार्श्वभूमी आमी पळयत जाल्यार जो लोकल पंच आसा पंचायतीचो जो पंच आसा जो सतीश पैंगीणकर हेणें आमकां सांगलें की एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर तेणें कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आनी तेजो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी आनी ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला। तेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता। आयतारा रातच्या वेळार धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोट्यो दिवन फटवणूक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धारगळच्या पेट्रोल पंपाचेर एका कार चलोवप्यान 2000चे पेट्रोल घालें आनी 500 रुपयाच्यो 4 खोट्यो नोटी दिल्यो। त्या नोटींचेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जाग्यार भारतीय बच्चोंकी बँक अशें बरयल्लें आसा। हें पुराय प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जालां। पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं तांचो सोद घेवपाक सुरू आसा। कांय दिसां फाटीं गोमंतक टीव्हीन सत्तरीतलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगणी गांवची व्यथा मांडिल्ली। 5-6 घरां आशिल्ले ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घाल्लो। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या। ह्या गांवचो म्हादय अभयारण्यात आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगला अशें तांणी सांगलें। मी वांयगणी ह्या गांवान आसा। वांयगणी हो नगरगांव ह्या पंचायतींतलो सत्तरीतलो एक गांव। एकदम दुर्गम असो गांव आसा। हो सद्याक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी ताचे खातीर सद्या तांचेर
टांग ते तलवार आसा हांच्यान डिस्प्ले जावपा खातीर हालींच हो मातयेचो रस्तो केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. हाजे आदीं हो हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी हो लोक पळय ही न्हंय क्रॉस करपा खातीर हाजो वापर करताले. लाकडां घालून तांच्यांनी एक पूल तयार केल्लो आनी अशें करून ते येताले. कांय दिसां फाटीं गोमंतक टीव्हीन सत्तरींतलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वायंगिणी गांवची व्यथा मांडिल्ली. 500 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घातिल्लो. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वायंगिणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या गांवाचो म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगला अशें ताणें सांगले. वायंगिणी जी एरिया इतल्या पेपरान येता आमच्या साहेबाक खबर आहा. हांवें ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. 5च घरां पूण चडसो लोक थंय रावना. तेंची कितें तरी शेती बी सगळें आहा पूण थंय सोलर लायटींग त्याच बरोबर पेवरचो रोड FRC त्यांची कमिटी जी आसता गांवांत ते कमिटीक हांवें ऑलरेडी सांगला तुमी मिटींग घ्या करा आनी आमी मागीर ते रोड पेवर्ड रोड म्हणजे लोक डायरेक्टली गांवांत वचूंक शकतात. चलोन वचपाची गरज पडची ना. हे बेगीन आमी इवन ते रावना जाल्यार बी बिकॉज इट इज just 5-6 houses are there inside. हांव तुका बेश्टें इन्फॉर्म करपाक हांव वचून आयला थंय पळय म्हणजे चडशीं घरां लॉक आहा. 1-2 कोण तरी थंय रावता आनी येता आनी वाळपय चडशीं तेंची भुरगीं शिकता. वायंगिणी सारके गांव एकूच असो गांव उरला ते वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे भितर पडटा. आमी जे खंय वायल्ड लायफ सेंच्युरीचो इश्यू येता आमी डायरेक्टली आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा विथ फॉलोईंग रुल्स की रस्तो खंय गरज पडटा पेवर खंय लावं शकता हे सगळें लावपाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें. स्मार्ट सिटीच्या नांवार खासगी बस धन्यांचो व्यवसाय बंद करपाचो यत्न सरकार करता असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केला. मुख्यमंत्र्यान बस धन्यांक दिल्लें आश्वासन विसरून कोणाकूच विश्वासात घेनासतना पणजे शारांतल्या रस्त्यांचेर सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपाचो आदेश जारी केला. ह्या आदेशाचो आमी निशेध करता अशें तामणकर हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटीच्या नांवान खंय तरी प्रायवेट बसी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला जबरदस्तीन काडपाचो प्रयत्न चल्ला गोंय राज्य सरकाराचो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा हितून इनवॉल्वमेंट आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो. त्या संदर्भान 28 तारखेक एक जे पळय नोटिफिकेशन पळय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पळय 28 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा पळय जे काडले त्या नोटिफिकेशनान जवळ जवळ आमच्यो पणजे टू बांबोळे पणजे टू मिरामार पणजे टू तालिगांव पणजे टू दोनापावल आनी पणजे टू बांबोळी वाया दोनापावल ह्यो बसी खंय तरी काडपाचो तितून हे दिल्ले म्हणजे पब्लीश केल्ले ह्यो बसी काडून हांगासर कदंबाच्यो ज्यो आसा पळय मिनी बसी 30 सीटर मागीर बीग बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस 49 सीटर मिनी बसी 26 सीटर आनी मायक्रो बस 14 सीटर आनी बगीज 11 सीटर ह्यो बसी घातल्यो वयतल्यो म्हणून. आनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान पब्लीश केल्ले तेंच्यांनी हे ड्राफ्ट की गोवा रूल जे आहा गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 हेचो रूल जो आहा 312 हेच्या अंडर 30 दिसां भितर ऑब्जेक्शन फायल करपाक लायल्ले आनी त्या संदर्भान आमी इमिजिएटली 1 तारखेक नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे पब्लीश जाल्ले आनी आमी इमिजिएटली 1 तारखेक जानेवारीचे 3 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली आनी 2 तारखेक 1 ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आनी बाकीचे जे आमचे ऑपरेटर आहा हेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअल जवळ जवळ 10-15 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कडेन जी करपाक लायिल्ली कायद्यान नोटिफिकेशनां. टॅक्सीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो तेन्ना सुद्दां ताका याद केल्ली तेन्ना सुद्दां म्हाका तेणें एश्युरन्स दिल्लो की आपूण तुमचे कडेन चर्चा केल्या शिवाय हो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हो विशय आमी हे करचे ना म्हणून सांगलेलो की सॉर्ट आउट म्हणजे बसी चालू जावच्यो न्हय आश्वासन दिल्लेलें. 14 तारखेक फायनल नोटिफिकेशन जे आहा तें पब्लीश जाला आनी 1 तारखेच्यान बसी ज्यो आहा पळय ह्यो कदंबाच्यो आतां हांवें मेन्शन केले हजळ पळय तितल्यो सुरवात जातल्यो अशें थंय सांगलां त्या नोटिफिकेशनान. आतां प्रश्न असो जाता की खंय तरी सरकार कितें विचार करता की जवळ जवळ 70 बस ऑपरेटर आहा तेचेर डिपेंडंट सीट बसीची सिटां करपी आहा मेकॅनीक आहा पेंटर आहा मागीर ड्रायव्हर आहा कंडक्टर आहा ह्यो इतल्यो फॅमिली सगळ्यो ह्या धंद्याचेर डिपेंड आसा आनी हांचो खंय तरी एक विचार न करता सरकार अशें टोकाची भुमिका घेता. आपूण हुकुमशाहीन वागलेल्या भाशेन निर्णय हांगासर घेता ते जर पळोवंक गेल्यार आयज पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न जो सरकारचो चल्ला ही खंय तरी एक निशेध करण्यासारकी गोश्ट आहा.
कोणशे निरंकालचो कृषीरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो हेमंत सामंत फाटली कितलीशींच वर्सां मिरयांची लागवड करता. अंदू जाल्यार ताणें 1300 किलो मिरयांचें पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला. पळयात हाचा रिपोर्ट. कोणशे निरंकालचो हो कृषीरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो बागायतदार हेमंत सामंत. फाटली सुमार कितलीशींच वर्सां जाली तो मिरयांचें पीक घेता. अंदू ताणें मिरयांचें बंपर पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला. अजूनय 500 किलो मिरयांचें पीक मेळपाची अपेक्षा. म्हणजे फाटलो जो रिकॉर्ड आसा न्ही तो पोरून सुद्दां मोडलो आमचो. म्हणजे हांवेंच कल्टिवेशन केलें तें कितें बाबान जेन्ना भाट म्हाजे कडेन दिली न्ही तेन्ना हांवें एक प्रयोग केलो मोठ्या प्रमाणात की मिरवेली लावपाच्यो म्हणून. आनी जालें पोरू 530 किलो जालें मिरी. ताजे नंतर आतां अंदू दिसलेलें की एक 800 किलो 900 किलो मेळटलें म्हणून. पण आयचे तारखेक आज हांवें 1 टन म्हणजे 1000 किलो मिरी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्लें आसा. म्हणजे विकलां हांवें. आनी तुमी पळयता आसतले आतां नवीन मिरी खुडणी चालू आसा आनी अपेक्षा आसा की 500 किलो मेळटलें म्हणून. काळ्या मिरयां वांगडाच हेमंत धव्या मिरयांची लेगीत लागवड करता. धव्या मिरयांक दर कमी आशिल्ल्यान उण्या प्रमाणात हे पीक घेता. तशेंच सोनचाफो, नाल्ल, काजू, निरफणस आनी हेर जायती कलमाय तो आपूण स्वता करता. पण मिरयां काळ्या नंतर ताजी आसतना ती उदकांत कुसत घालपाची आनी ताका कुसयले नंतर एक 4 ते 5-6 दिसांनी ती ताची वयली कात आसा न्ही ती कुसता. आनी मागीर कुसले नंतर मागीर ती अशी मळपाची हातीन मळ्ळे नंतर ती मागीर व्हायट पेपर जाता. तेन्ना ती जाले नंतर जवळ जवळ 3 ते 4 वतां तांकां परत ड्राय प्रोसेस करचो पडटा, सन ड्रायींग करचें पडटा. ताजे नंतर ही तुमी पळयता आसतले ही व्हायट पेपर आमी घरा कडेन करता तो. पूण हो कमी प्रमाणात करतात सामको. कित्याक रेटी खातीर मातशें आमकां इतले मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळना आनी प्रोसेसय मोठो न्ही तो. जानेवारी ते मार्च म्हयन्या मेरेन उदक बेस बरें मेळटा. पूण उपरांत उदका खातीर बरेच त्रास काडचे पडटा. देखून उदकाचो एक थेंबो जपून वापरता म्हूण हेमंत सांगता. आमची हे न्ही ही एरिया आसा ती टोटल हिली एरिया सामकी. आनी अशें तशें आमकां जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत आमकां उदक जाय तशें मेळटा. पण मागे जो उदकाच्यो मोठ्यो भानगडी जातात न्ही सामक्यो आमचे कॉमन तळें आसा 5व्या दिसा आमकां एकदां उदकाचो रावंड येता. 5व्या दिसा म्हणजे आमी एक थेंबो सामको असो वापरतात कितें की तो एक थेंबो सुद्दां फुकट वचपाक जायना. आनी त्या अशा कठीण परिस्थितीन आमी हांगा शेती बागायती करतात. तरणाट्या पिळगेन नोकरे फाटल्यान धांवच्या परस शेती बागायती करची असो संदेश बागायतदार हेमंत सामंत हांणी दिलो. शेती वेवसाय हो धंदो न्ही हो वेवसाय. आपले भाट आपणें सजोवप हिरवेकार करप हेजी इतलें समाधान आनी ना. पण कितें जाता आज आमी आतां 7 वर्सां पयलीं मिरवेल लायिल्ली. 7 वर्सां नंतर म्हाका येदो मोठो रिजल्ट मेळ्ळा. म्हणजे तुमकां पेशन्स जाय आनी खिशान मातसो वडाताण जाता खिशाची तेंय तुमकां सांगता. त्या खातीर तुमी कितले पाशियन्स काडटले त्या प्रमाणे तुमची शेती बागायती फुडें वता. शेती बागायतीक माकड आसा, खेती आसा, मागीर शेकरे आसा, गवेरेडे आसा. हे प्रश्न हे कायमचे उरतलेच आमकां. ते झिरो जावचे ना, ते वाडत वचपाचे प्रश्न. पण आमी कॉन्सन्ट्रेट जर शेतीचेर करीत युवकांनी सुद्दां येवपाक जाय शेती भितर. सध्या आमी आसा कोणशे निरंकाल बेतोडा पंचायत वाठारांत जंयचे एक बागायतदार हेमंत सामंत आनी फाटली खुबशीं वर्सां मेहनत करून तेंची पूर्वापार चलत येयल्ली जी बागायत आसा त्या बागायतीन तेणी मिरयांचें पीक घेतलां. आज मेरेन तेंचे म्हणजे पयलीं जेन्ना तेंचे फादर जेन्ना म्हणजे तेंचे बापूय जेन्ना हे कुळागर सांबाळटाले तेन्ना तांणी 900 किलो एका वर्साक मिरयांचें पीक घेवन उच्चांक असो केल्लो. सो हेमंत बाब जेन्ना तांचे कडेन जेन्ना बापायन तें भाट सोंपयलें कुळागर सोंपयलें तांणी असो निश्चय केलो की आपूण बापायचो रेकॉर्ड मोडटलो. आनी आयज जवळ जवळ हे 7-8 वर्सां उपरांत तांकां ह्या गजालीन यश मेळ्ळां. तांणी अंदू वट्ट 1300 किलो मिरयां उत्पादन सद्याक घेतलें आनी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्या. आनी सद्या तेंगेली कांय वाठारांतली मिरयां खुडपाचें काम चालू आसा. सो आजून आनी एक 500 किलो मिरयां मेळपाची तांकां अपेक्षा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कोणचे निरंकालच्यान हांव शेखर नायक. आयतारा राती शिवोले वाठारांत सुमार 3 वरां लायट नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडले. ही समस्या सुटावी जावची म्हणून थळाव्यांनी वीज खात्याक गिराव घालून जाप विचारली.
3 वरां सुमार जालीं आमकां लायट ना. आमचे इन्वर्टर आहले ते डेड जाले. पावस ना कांय ना आनी आतां गरमेच्या दिसांनी लायटी चलना जाल्यार त्रास जाता. भुरग्यांची एग्जामी आसा, जाणटो लोक आसा, फॅन घालूंक येवना. आमी हांगसर फोन मारल्यार फोन लागना, सगलो एंगेज येता. 2 वर्सां फाटीं आमच्या वाड्यान ऑपोजिशन आहलें ते हाय टेन्शन लायन पास करपाक. विघ्नेश आनी आमी सगळे मेळोन आमकां ताणें कन्विन्स केलें की ते प्रॉब्लम आहा तेन्ना चेंज ओवर करतले आनी लायटी चालूच आसतल्यो म्हणून. जाल्यार आतां सद्या फेर्नांडीस वाडो लायट ना, पोत्ता वाडो लायट ना, गुडे दांडोय लायट ना आनी दुसरे बांगुनवाड्या लायट आसा आनी हांगसर आसा लायट आसा. आमची कंप्लेन्स केल्यारूय कोण आयकना. कित्याक हे प्रॉब्लम चालूच उरता कांय खबर ना. मान्सून जावच्या आदी हे प्रॉब्लम आहा. मान्सूनान आनीक जायते सुबेज प्रॉब्लम जातले. फोन एंगेज कित्याक दवरताले रे? हेंका कितें काम करपाचें तेन्ना घरा वता मरे तुमी. फोन एंगेज कित्याक दवरता? ऑफिस बंद करा आनी घरा वता मरे. कोण येयले म्हणटकूच तुमचे फोन चालू जाता आनी फोन लायट गेली म्हणटकूच तुमचे फोन बंद जाता. म्हाका आतां 2 वरां जावन गेली मरे. हांव जेवपाचो उरला मरे. काळखान जेवपाचें आमी. कसलें काम करता तुमी? लायटीची बिलां टायमार येता. ती दुसरे म्हणजे स्ट्रेट लायट पेटना. ताका फोन केल्या उपरांत स्ट्रेट लायटी पेटता. बिलां आमी फारीक करता. प्रत्येक घराक बिलां वयता. ते कमी करिनात. ते प्रत्येक फावटी हांकां फोन करचे पडटा. कसली कामां करता तुमी? पब्लीक हे मरे तुमी. मेन इश्यू म्हणजे हाय टेन्शन आहा पळय, हे म्हाका दिसता सामकें काम करिना हाय टेन्शनाचेर. तेचेर मातशी येईन मातशी एक्शन घेवपाची. एक्शन कितें तरी काम करता ना मातशें लक्ष दिवपाचें. अशी कंटिन्यू 2-2 वरां फॉल्ट मेळना आमच्या. ना जाल्यार हाय ऑथॉरिटीन कोण तरी दुसरे लायनमॅन हाडून पळोवंक जाय. ही 2-3 वरां फॉल्ट जावप सामकें. फुडें खूब प्रॉब्लम जावंक शकता. वादळ जाता आनी झाडां पडटा कितें पडटा जाल्यार ते जावचें ना. म्हाका 4-5 तरी मनीस ते दवरपाकूच जाय हांगा. आतां ते स्टाफ चडशे घेतलेले आहा म्हणजे तेंचे हाय टेन्शनाचेर वाडोवपाचें. ते एलडीचें काम तेंचें तें काम चालू आसता. ते खंय कॉलेज ते चल्ले पूण मेन हाय टेन्शनाचें अशें ते 2-2 वरां ते लांबीत दवरत काम लोक टाळतलोच न्हू. भाजपाची लोकसभेच्या उमेदवारांची तिसरी यादी आयज सोमारा जाहीर जाता. हे तिसरे लिस्टांत दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय अजून आपले उमेदवार जाहीर केल्ले ना. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार दिल्ली आसा. भाजपाचो दक्षिणेचो उमेदवार कोण आसतलो हो सस्पेन्स आयज सोंपतलो अशें दिसता. सोमारा भाजपाचे तिसरे लिस्ट जाहीर जाता. हातूंत दक्षिणेच्या उमेदवाराचें नांव आसपाची शक्यताय आसा. दक्षिणेची उमेदवारी कोणाक मेळटली, तो दादलो आसतलो काय बायल, हे सगळ्या प्रस्नांचो जापो उमेदवारी जाहीर जाली काय सगळ्यांक मेळटल्यो. दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय आपलो एकूय उमेदवार जाहीर केल्लो ना. भाजपाची उमेदवारी जाहीर जाले उपरांतूच रोखडेच काँग्रेस आपले उमेदवार जाहीर करपाची शक्यताय आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सद्याक दिल्ली तळ ठोकून बसला. फाटल्याच विकान लोकसभा वेंचणुकेची तारीख डिक्लेअर जाली. 7 मे ही लोकसभा वेंचणुकेची तारीख आसा. 7 मेक गोवा लोकसभेक गोवाच्या दोनूय राज्यांसून लोकसभे खातीर वेंचणूक जातली आनी ह्या धर्तीचेर सद्या भाजप कडून फक्त एकूच सीट डिक्लेअर जाला. ते म्हटल्यार श्रीपाद नायक यांचे, जे उत्तर गोंयांसून बीजेपीचे टिकेटीचेर लढटले. काँग्रेसीची लिस्ट येवंक ना आनी बीजेपीची लिस्ट येवंक ना. पूण तेन्ना काल आमी दोनूय पक्षां कडेन संपर्क साधलो तेन्ना अशें लक्षात येयलें की भाजप ते खातीर ही सगळी कामां आडोन उरतली काय कितें असो एक भंय फोंडेच्या लोकां मदीं पडला. फोंडेच्या लोकांची इतलेंच मागणें, आचारसंहिता जरी लागू जाली, ही रस्त्याची कामां जी आसा, ज्या जाग्यार दिसपट्टे अपघात घडटा, खुबश्या लोकांक जीव वगडावचो पडला, जावं अपघात जावन कांय जाण मोडोन घरा हातपाय मोडोन घरा उरल्या. सो हो प्रकार फुडें घडचो न्हू ह्या खातीर जाता तितल्या बेगीन सरकारान लक्ष घालून ह्या प्रकल्पांचें काम, जे STP प्लांट आसा जावं जो अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, ही कामां बेगोबेग पुराय करची आनी पावसाळ्या पयलीं फोंडेचे रस्ते हॉट मिक्सिंग करून सुळसुळीत करचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक.
गिरी ते पणजी वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक फाटल्या एका वर्सा सावन बेकायदेशीर नुस्त्याचें मार्केट चलता. देखून रस्त्या कुशीचो वाठार हळशिकावणो जाल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा. तेन्ना सरपंचान तशेंच थळावो आमदार केदार नायक हांणी फुडाकार घेवन हाचेर कारवाय करपा विशींचे प्रक्रियेक सुरवात केल्या. This I had brought up this issue in the Gram Sabha, not during this Sarpanch, the present Sarpanch Babaji Gadekar, not his time, but when the present ward member of that place, Sani Nanodkar, had taken up this, and I had also notified them and told them that there is illegal things happening over here. Please pay attention because it will affect us Goans, us the local Goans who sell fish in the local fish market. When there is such a big fish market done by the government for all the people to come sell your fish or whatever it is, I don't understand why there is need to have another wholesale market, that too on the roadside. And another thing is that I had also mentioned to them that people go for walks that side. Now we cannot even go. I, as a resident of Giri, I also cannot go over there for a walk, was only because the smell is very bad and it is going to affect our health. So the present Sarpanch, I had spoken to him. He said he will take initiative, he will take action. And yes, yesterday or day before yesterday, I think he has already called for them and has spoken to them. I had also spoken to our local MLA. He has he's also taken, I think, action if I'm not mistaken. But yeah, we will just. जे कोण आहा ते हे करता पळय ते भायले आमी काल तांकां आपोवन हाडलेले पंचायतीन आनी शक्यतो तांकां स्टॉप कर म्हणलें हांवें. तुमी सद्या विकू नाका. तशेंच आमचे कडेन MLA कडेन म्हाजें उलोवप जाल्लें. ते MLA सांगलां कितें शेवटी कितें आमकां गॉड फॉर कोण तरी जाय पडटा. त्या आमी तेचेर उतर घालून तेणी सांगलां जितले बेगीन आमी शक्यतो तें निवारण लायतलें. शेवटी कितें आमच्याच लोकांक हे त्रास जाता की शेवटी कितें भायल्या आमी ते भायल्यांक लोकांक बिजनस करून दिवचे ना कळ्ळें न्हू. हेचेर हांवें हे करून MLA सांगलेलें हांवें. हो जो विषय आसा म्हणजे हे दिसांनीच हो म्हज्या ग्रामस्थांनी हो विशय म्हज्या लक्षांत हाडून दिला. म्हाका दिसता आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आमची जी नुस्तेकारां गोंयकारां आसा ती आपली सकाळची उठून आपले सॅक्रिफायस करून पोट मारून ती बाजारांत येता आनी थोडें नुस्तें घेवन विकता आनी आपलो घर चलयता. जेन्ना अशें कितें घडणुके घडटा आनी ती म्हाका कळूनय आयला की थंय जे फिश मार्केट सकाळीं लागता तितून चडशे भायले कोण मोटरसायकल घेवन आनी कोण येतात आनी ते भायले नुस्तेकार कोण येतात म्हणजे दे आर नॉट नीज गोंयकार आनी नॉट प्रॉपर गोवन्स. आतां नवे तेंच्यांनी धंदो चालू केला आनी हे कारणाक लागून म्हाका दिसता मार्केट जे आमच्या म्हापशां आसा थंय आमची नुस्तेकारां भयणी आवयो ज्यो आपले नुस्तें विकता तांकांय भरपूर त्रास जाता. सो गरज आसा हितून दोन गोश्टी आसा. एक तर सकाळीं रोड ब्लॉक करप, ट्रॅफीक थंयचे लोक सुरळीतपणे ना चलूंक दिवप आनी हो जो वेव्हार थंय जाता हेका कांय टॅक्सीक ना कांय ना. सो हांवूय पुलिसां कडेन दरख्वास्त करतलो की हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी बंद करचो म्हणून. आनी आमची जी हांवें सांगलां परते ते आवय आमच्यो भयणी ज्यो बाजारांत नुस्तें विकता तांकांय हेजो भरपूर त्रास जाता. ते नुस्तें घेवन सकाळ ती सांज जायसर त्या बाजारांत बसता तांकांय जे नुस्त्याची खपत जायना. सो ह्या दोनूय गोश्टींक लागून हांवूय रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन की बेगींतल्या बेगीन हेजेर रोख लावची म्हणून. हांव डेप्युटी कलेक्टर तेंचे कडेन उलोवपाचो आसा. हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श